ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. जो कोण मरून गेला तो स्तुती करूं सकना, पूण हांव जुनी जिवंत आसा देखून म्हाका स्तुती करूंक साथ दी. देखून म्हजी जीण पर्यंत, जिणेच्या अखेर पर्यंत, म्हजो श्वास आसता पर्यंत ह्या सोम्याची मात्र हांव स्तुती करतलो. वय सोम्या, तुजी मात्र हांव स्तुती करतलो. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. म्हज्या जिणेच्या आरंभातावन आजपर्यंत जेजून जायत्या जापां केल्यात, जायते बरेपण ताणें म्हाका केलां. जायते फावटी हाचो उपकार काडूं की हांव इन्कार करता, उडास दवरिना. पूण जेजून म्हजे जिणेन केले सर उपकार एक फावटी मेजून गेलो तर खंडीत जायते उपकार ताणें म्हाका केल्यात. हर एक म्हज्या मेटान ताणें म्हाका सांगात दिला. देखून जेजू हांव तुजी स्तुती करता, तुका आराधन करता, तुका नामान करता. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ
ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Arigara sopedest ball nastana sullo taka solong साधना तल्ले प्रमोगाच्या भावानं आणि बहिणीनं सोग जण भाव ताका हात देऊन ताका आपण वाटतात ताका बॉल जातात. एलिया प्रवादी कान नासतना होरेब दोंगार कष्ट जालो देव ताका दूता मुखांत्र भाकरी आणि उदक धाडटा कित्याक आमचो देव आमचो मोग करता. सकत नातल्या वेळार आमकां सकत तो दिता कान नातल्या वेळार तो कान आमकां पावीत करता. देखून ह्या सोम्याक आमी अर्गां देवया ताका आमी आराधना करूया. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲನಿ ನನ್ನ ಪಾಲನಿ ನನ್ನ ಪಾಲನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Hallelujah, 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 सदांच हांव तुमच्या सांगात आसतलो. तुमकां सोडून कांयच वेसना सदांच तुमकां सांगात दितलो म्हणलो सोमी आमच्या मदें आसा. तुमकां केदीच अनाथ करचो ना म्हणलो सोमी उद्या रुपार आमचे मुखार आसा. तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हणलो सोमी आमच्या मुखार उद्या रुपार. ह्या आमच्या सोम्याक तकली बागावन साश्टांग नमस्कार आमी करुया. नमस्कार करूया नमस्कार करूया
सोराय देवाचो देव सर पुजोदार असणार साबारांक गुण केलो जेजू साबारांक जिविताचे देणे दिलो जेजू आमच्या मुखार उड्या रुपार या आमच्या सोम्यांक परतून एक फावट आमच्या तकली बागोवया आनी नमस्कार करूया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 दयाकन बसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो किर्तन 90 आनी 100 11 आनी 12 वळ अशें म्हणटा सर्ग उल्हासो पृथ्वी संतोसो दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें गरजो शेतां आनी तांतू आसा तें सगळें कुशाल जावं रानांतले रूख आनंदान गितां गाव. पळय कितली अपुरबायाची उतरां. मनशाक तोंड आसा हात आसात पांय आसात दोळे आसा कान आसात देखून आमकां सुलाभ स्तुती गावंक सोम्याची. पूण हांगासर देवाचे उतार म्हणटा सर्ग उल्हासो पृथ्वी उल्हासो दर्यो आनी तांतू आसा सगळें आमकां कळीत आसा दर्यांत कितले सकड जिवी आसात म्हणून ह्यो सकड सोम्याची स्तुती करतात खंय. मनशांनी स्तुती करचें ओके कित्याक म्हळ्यार आमकां हात पांय दोळे तोंड सगळें आसा. पूण देवाचे उतार म्हणटा शेतां आनी भाटां तांतू आसा तें सगळें दर्यो आनी तांतू आसा सगळे जिवी सोम्यांक उल्हासो. तशेंच किर्तन 47 तें म्हणटा 7:7 पयली वळू सोमेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाच्या बोबेन देवाक जय जयकार करा. राष्ट्रांनी सांगाता मेळून सोम्याची स्तुती करूंक जाय काय सोम्यांक बोब मारूंक जाय काय. तशेंच किर्तन 90 आनी 8 98 7वी आनी 8वी वळ अशें म्हणटा दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें संवसार आनी तांतू जी येता ती सगळी गणगणो न्हंयो ताळयो पेटो आनी पर्वत संतोषान बोबट मारूं. म्हळ्यार सगळी पृथ्वी ह्या आमच्या सोम्याची स्तुती करता. सगळो राष्ट्र ह्या आमच्या देवाक दिन वाजता. कित्याक आमकां हो संवसार ताणें दिला आमकां हें जिवीत ताणें दिला आमकां हें सगळें ताणें फावो केला देखून ती जिवी ह्या कुंड ह्या अतपणांतले ह्या जिवनांतले सकत सोम्याची स्तुती करता काय. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी जायते फावटी सोम्याची स्तुती करून फाटीं सरता. हांव एक फावटी रेत्रे गेल्ल्या वेळार एक स्त्री म्हणटा ते बोब मारून मागणें म्हणचें कित्याक फादर मौनपणी मागणें केल्यार देवाक आयकना गे. आमी बोब मार देवाक कित्याक स्तुती करूंक जाय. जायते फावटी आमचे तळी असले सवाल आसात. पूण देवाच्या उतार म्हणटा सर्ग उल्हासता खंय रूख ताळयो पडटात खंय शेतां भाटां सोम्याची स्तुती गायतात खंय दर्यो आनी तांतू आसा सगळी जिवी सोम्याची स्तुती करता. पूण आमी मनीस जावन जीव आसून देवाच्या सारकेचे आनी स्वरुपाचे जावन देवाची स्तुती करूंक आमी फाटीं सरता. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे दोनी हात आमचे उबारुया ह्या आमच्या सोम्याची आमी स्तुती करुया. वडा ताळ्यान ताका आमी मुगावया. हालेलुया 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 स्तोत्र 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 हालेलुया हालेलुया. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch and heal of the heart. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah 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 स्तोत्र 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 hallelujah hallelujah स्तोत्र स्तोत्र. किर्तन 2:2 अशें म्हणटा जशें मेरू वाळटे झरीक आत्रेकता तशें हांव तुका आत्रेकता देवा. जशें एक मेरू वाळची झरीक नितळ उदकाक आशेन रावता तशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें ह्या सोम्याक अत्रेगून रावो जाय खंय. किर्तनकार म्हणटा
या कीर्तनांत दाविदाची जायती उतरां आमी आयकता अपूर्बायची उतरां कशें एक मेरू ताणेल्लें जिंके म्हणटा डिया म्हणटा ताका नितळ उदक म्हळ्यार बारीक कुशी आमकां तशेंच मस्त ताण लागल्या वेळार एक अर्दें काप उदक म्हणल्यार एक काप उदक म्हणल्यार बारीक सोडून तोच आमी स्वादान तें पियेता तशेंच देवाचें उतर म्हणटा जशें एक मेरू वाळशे उदकाक आत्रेगून रावता तशें हांव आत्रेगता ह्या सोम्याक तशें हांवें आत्रेगूं जाय ह्या म्हज्या सोम्याक तोळ खंडीत देवाचें मोगाळ भुरगें जावंक म्हाका साध्य जाता कीर्तन 60:3 म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो मोताण येता सुके करडे उदक नातले धरणी भाशेन म्हजी गूण तुका आत्रेगता म्हळ्यार हांवें ह्या सोम्याक अत्रेगूण रावल्ल्या वेळार तो म्हज्या काळजांत आसा देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक एक डिझायर म्हणटा आमी थर्स्ट आशा आत्रेग आसूंक जाय ह्या सोम्याक हांवें पळोवंक जाय ह्या सोम्यान म्हज्या काळजांत येवंक जाय ह्या सोम्याक सांगाता हांवें रावूंक जाय म्हणले एक अत्रेग आसा तर खंडीत जारी जाता कित्याक म्हळ्यार जायते पोटी आमी पळयता जे कितें आमी मागता तें आमकां मेळटा म्हणले पातयेन आमचें तें आसूंक जाय बेश्टे सकट मागतात म्हणून हांव मागून घरा गेले तर ताचे तोंड कितेंच ना हें ना बदलाक जें कितें हांव मागता तें म्हाका मेळून जालां हेब्रेव घराबद्दल आमी वाचता विश्वास म्हळ्यार कितें 11व्या अध्यायांत आमी तेन्ना वाचता पयल्या वडींत जें कितें आत्रेगूण हांव मागोवन आसा तें म्हाका मेळ्ळां म्हणल्यार पातयेन हांवें घरा येचें म्हाका मागीर मेळटा फाल्यां मेळटा म्हणल्यार उद्देशान न्ही म्हाका मेळून जालां तें म्हाका मेळ्ळां बरेंपण लाभलां म्हजी पिडा गूण जाल्या असले अत्रेग म्हजें तें आसल्यार खंडीत हांवें मागिल्लें मेळटा देखूनच आमकां हर एकल्याक कशें एक मेरू उदकाक आशेता तशेंच हांवें ह्या सोम्याक आत्रेगूण रावल्ल्या वेळार खंडीत म्हजें मागणें तो आयकता आनी म्हाका जें कितें गरज आसा तें तो म्हाका फावो करता लुकाच्या 9व्या अध्यायांत 9व्या वळींत हेरोद राय ताका जेजूक पळोवची एक आशा आसली खंय पूण ताचो उद्देश बरो नासलो तरी ताका एक जेजूक पळोवंक जाय म्हणली एक आशा आसली कित्याक जेजूचें नांव ताच्या कानाक पडुल्लें जायतीं आजापां घडटलीं जायतीं बरीं कामां जावन आसलीं जायतो लोक ह्या जेजू विशयांत ह्या जेजू म्हणले व्यक्ती विशयांत उलयतलो पूण हेरोदाक हो जेजू कोण म्हूण कळीत नासलें पूण तो ह्या मनशाक ह्या जेजू म्हणल्याक हांवें पळोवंक जाय म्हूण आत्रेगूण आसलो उद्देश ताचो पाड आसलो जावंक पुरो तरी जेजूक तो आशेवन आसलो तशेंच माथेवाच्या 20व्या अध्यायांत 26 30 आनी 2 वळींत 32 तो कुरडे जेजूक पळोवंक आशेतात काय देखून ते भीक मागोन आसले निराशेन आसले ते बेजाऱ्यान आसले कित्याक तांकां दीस नासली मार्ग देगेर बसचें आनी भीक मागोन ते आसले पूण केदळ जेजू तेंच्यान पाशा जाता ते आयकतात ह्या हेरांनी उरलेले तांकां आयकता आनी देखून ते जोर व्हडा ताळ्यान बोब मारतात जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमत पाव जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमत पाव म्हूण ते व्हडा ताळ्यान बोब मारतात आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां कळीत आसा जेजू थंयसर रावता तांचे लागीं वेता तांकां आपुरता आनी तांकां गूण करता कित्याक ते आत्रेगूण आसले आमकां दिश्ट मेळोवंक जाय म्हणून आनी ते बोब मारतात मागणे करतात जेजू तांचे मागणे आयकता आनी तो तांकां गरजेचे फावो करता तसलो अत्रेग म्हजें तें आसल्या वेळार तसलो अत्रेग तुमचें तें आसल्या वेळार त्या अत्रेगान तुमी मागल्या वेळार खंडीत जेजू आमचें मागणें आयकता आनी जें कितें आमकां गरज आसा तें तो फावो करता लुकाच्या 19व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळींत जाक्केव म्हणलें एक सुंकागार आसलो एक मोठो मनीस ताका ह्या सोम्याक पळोवंक जाय म्हूण आशा कित्याक तो एका रितीच्या निराशेन बरयल्लो ताचे जिणेंत मस्त बेजाराय आसली कित्याक तो एक सुंकागार जावन आसलो पब्लीक सिनर म्हणटा तो एक पब्लिकान जावन आसलो सक्कट ताका पयस करतले कोणूच ताका लागीं करिनासले प्रत्येक जाण जूद येवं ताका कोणूच लागीं करिनासले देखून ही एक निराशपण ताच्या काळजांत आसलें म्हजी निराशपण पयस कसो कोण आसा म्हाका ह्या निराशपणांतल्यान पयस कसो राखण वचो कोण आसा म्हूण तो राखण आसलो आशेवण आसलो
कोणी ताका सांगला जावं पुरो जेजू म्हणलो एकलो आसा ताचे थंय तूं गेलो तर खंडीत तो तुका कितेंपणी करीत तुजी निराशा पयस करीत तुजी बेजाराय पयस करीत म्हूण कोणी ताका सांगलें जावं पुरो देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो 19व्या अध्यायांत लुकाच्या 3ऱ्या वळेंत आमी वाचता जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण पळयोवंक तो आशेवण आसलो आत्रे गुण आसलो राखोवन आसलो वय ज्या केवाक जेजू मेळ्ळो ताचे निरासपणांत हाडून जेजू ताका पयस करता ताचे निरासपणांत हाडून तो ताका नवें जिवितान भरता देखून देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक साल्वासांव आयलें तेदोळ पर्यंत निराशेन आसलो जाकेव तो मात न्ही सगळें ताचें कुटुंब बाचाव जालें म्हणटा देवाचें उतार कित्याक ज्या केवाक जेजूक पळोवची एक आशा आसली ती आशा थंयसर जारी जाली देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो म्हाका आनी तुमकां तसलीच एक आशा आसा तर तसलेच एक अत्रेग आसा तर ह्या सोम्याक खंडीत पळोवंक हांव साध्य जाता त्या देखून सोम्याक आमी अर्गां दिवया आनी एक गीत आमी गावया गीता बुकांत पान संको 56 the 56 बिरव्या हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया आणि देवा बापा हरसन गावया जिसू सोम्या हरसन गावया पवित्रत्या हरसन गावया त्रिएका देवा हरसन गावया आणि देवा बापा हरसन गावया जिसू सोम्या हरसन गावया पवित्रत्या हरसन गावया त्रिएका देवा हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया सदांच आमच्या संगात आसचो देव त्रिएक देव हर एका कश्ट तुका सांगात येवचो देव आमच्या संगात आसा ताका खंडी जावन आमी हरसूंक फावो कित्याक आमकां तोंड दिलां जीप दिल्या सुदीक तोंड दिल्यात आमच्या देवाक हसूया आनी ताची स्तुती आमी गावया जीवदातारा हरसन गावया जीवित दिल्या हरसन गावया कुरपेवंता हरसन गावया सस्नाच्या बापाक हरसन गावया आणि जीवदातारा हरसन गावया जीवित दिल्या हरसन गावया कुरपेवंता हरसन गावया सस्ताच्या बापाक हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया ताच्या सरकेने आमकां ताणें रचला ताच्या स्वरुपान ताणें आमकां रचला तसोच स्वास ताणें आमकां दिला ताच्याच जिवान ताणें आमकां भरला असल्या देवाक
खंडीत आम्ही हसूंक पावो असताना देवाक आम्ही स्तुती करूंक योग्य दैविक पुसवाडात हर्षण गाव्या रायांच्या रायाक हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्याक हर्षण गाव्या सर्पत्वेधारात हर्षण गाव्या आणि दैविक पुसवाडाक हर्षण गाव्या रायांच्या रायाक हर्षण गाव्या सताच्या आत्म्याक हर्षण गाव्या सर्पत्वेधाराक हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 वैमगाच्या भावानं आणि बहिणीनो जेजूक पळयोवची अशें आमचें तें आसूंक जाय केवळ पळयोवची मात न्ही ताका आमी आपणूक प्रयत्न करूंक जाय तसले एक अत्रेग दायकान बसात तसले एक अत्रेग म्हजे तें आसूंक जाय पळयोवची आशा ओके ताका आपणचे एक अत्रेग एक आशा म्हजी तें आसूंक जाय खंडीत तें म्हाका साध्य जाता कित्याक वांजलांत आमी जायते दाखले पळयता दमदूतांच्या कृत्या 5व्या अध्यायांत 15व्या वळेंत आमी पळयता जायतो लोक पेद्रूक आपणूक भायर सरलो खंय आश येतलो खंय कित्याक जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन पेद्रू बरयल्लो जेजू मरून पुन्हा जिवन जाले उपरांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन शीस भरतात व्हडा संतोषान जेजूची बरी कबार ते परगट करनासतात आणि ह्या वेळार मगाच्या भावानो आणि बहिणीनो जायते आजापात थंयसर घडटात जायतो लोक पेद्रूची शिकोवन आयकोंक हारी हारीने म्हणले बरी येवन आसलो कित्याक पेद्रूच्या शिकोवणेंत सकत आसले पवित्र आत्म्याचो स्पिरीट तातूंत आसलो देखून सबाजन गूण जातले देखून देवाचे उतार म्हणटा पेद्रू तेणे पाशा जाताना ताची सावळी म्हणी पडोवन आमचे पिडेस्त गूण जावं दी म्हणून राखोवन आसले खंय आत्रेगून आसले खंय जायत्या पिडेस्तांक पेद्रू हेच्या त्या वाटेर ते न्हिदायतले काय हाडून दवरतले काय कित्याक ताणें आपुडचें नाका ताची सावळी पडल्यारी पुरो म्हजो पूत म्हजें भुरगें गूण जातली म्हणली एक पातयेनी तांकां आसली आनी मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो देवाचो उतार तेंच म्हणटा पेद्रूची सावळी तरी पडोवनी म्हज्या कुटुंबाची बरी जावन दी म्हणली एक अत्रेग एक आशा तांचे तें आसलें आनी ताणें आशिल्लें घडलें सबाजन पेद्रूच्या सावळेत मुखांतर गूण जाल्ले आमकां एक आशा आसूंक जाय हांवूय ह्या सोम्याक आपणूंक जाय लुकाच्या 5व्या अध्यायांत जेजू एका कोडकाराक आपडटा कोडकाराक ओपन जाग्याक येवून नातरलें परगट जाग्यार ताणें येवून नातरलें तरी हो मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो हो एक कोडकार धैर्यान म्हणले बरें जेजू मुखार वेता आनी जेजूच्या मुखार सरपडटा काय आनी म्हणटा काय तुका मौन आसा तर म्हाका गूण करूंक जाता तुका मौन आसूंक जाय मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो जेजूक पयस रावन सांगितलें जायत वस्तू गूण जा म्हूण सांगितलें उरल्यांक ताणें तें चेंज केलां पूण मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो हांगासर देवाचें उतार म्हणटा जेजू त्या कोडकाराक आपडटा आनी म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणटा आनी तें तशेंच जाता पळय जेजू त्या कोडकाराक आपडटा समाजांत स्थान नातल्या समाजांत कितेंच मान नातलें त्या कोडकाराक जेजू आपडटा कोडकाराक समाजांत स्थान नातलो तांकां कोणूच लागीं करिनातले तरी जेजू तांकां आपडचें सोडून तांकां पळोवंक कोणी खुशी करिनातले
पूण जेजू त्या खोडकाराक आपडटा म्हाका खुशी आसता तूं गूण जा असो एक आशा एक अत्रेक म्हजे ती आसल्या वेळार खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हाका म्हजी आशा जारी जाता मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वळेंत आमी वाचता एक स्त्री 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन ओडवळटली तिची एकच एक आशा हांवें ह्या सोम्याचे वस्तू आपडल्यार पुरो हांव गूण जातली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती स्त्री तशेंच निराशान बरल्ली नित्राणी ती जाल्ली असक्त ती जाल्ली तिका सोलो की बारीक कश्टान ती आयले कित्याक 12 वर्सां तावन कुडीच्या रागात गेल्यार कितें जाता म्हणल्यार तुमी चिंता तसर एका परिस्थितींत आसली स्त्री निराशेन दुखान बरयले सक्कड पयशे तिणें होगडायल्ले म्हणटा देवाचे उतार तिचे कडेन आसले सक्कड तिणें होगडायल्ले दाक्त्यारांक घालून तिणें होगडायल्ले तिचे कडेन पयशे नासले आज तसले पुरो विकून गेल्ली साबार दाक्तर दर्शन गेल्ली म्हणटा देवाचे उतार आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो निमाणे तिका एक बरी खबर मेळटा जेजू म्हणले एक सोमी आसा देवाचो पूत आसा तो येण्याच्या रथ वचोन आसा तूं ताचे आशेन गेली तर खंडीत तूं गूण जातली आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो निराशेन बरयल्ल्या स्त्रियेक सुंतसाची एक बरी खबर मेळ्ळी तीच बरी खबर घेवन ती स्त्री जेजूक सोदून वेता म्हणटा देवाचे उतार आनी ती स्त्रियेक जेजू मेळटा पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो परतून तिका निराशा राखोन आसली संतोशान ती आयिल्ली निराशे न्हू तिचो संतोशान तिचो निराशा बदलल्लो पूण परतून जेजू बाबारे साबार लोकांक पळयून इतल्या लोकां मुखार हांवें कशें वेचें हांव एक आबल स्त्री हांव एक सामान्य स्त्री हांवें कशें अशुद्ध स्त्री हांवें कशें ह्या सोम्या मुखार वेचें इतल्या लोकां मुखार हांवें कशें येचें परतून तिका निराशे राखोन आसली पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा 20 आनी 1 वळेंत ताणें म्हाका आपडचें नाका हांवें ताका आपडल्यार पुरो हांवें ताच्या वस्तुराच्या पोंत आपडल्यार पुरो खंडीत गूण जातली म्हणल्या एका पातयेन ती स्त्री जेजूचें वस्तूर आपडटा काय आनी देवाचें उतार म्हणटा त्याच घडये त्या स्त्रियेची पिडा बदलली गूण जाली रागात भायर वेचें रावलें म्हणटा देवाचें उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आत्रेगून म्हणले बरी त्या स्त्रियेन जेजूची मुस्तायकी आपडली आत्रेगून म्हणले बरी साबार पिडेस तांकां पेद्रूची सावळी पडली आनी त्या खोडकारान जेजू कडेन आत्रेगून मागणें केलें जेजून ताका आपडलें आनी ताची पिडा गूण जाली तोच जेजू म्हाका आनी तुमकां तेंच म्हणटा म्हजे कडेन तूं एक आत्रेक आसूंक जाय हांवें सांगलें किर्तनकार कशें म्हणटा जशें एक ताणेल्लें मेरू नितळ उदकाक आश येता तशेंच हांवें ह्या सोम्याक आपडूंक आशिल्ल्या वेळार खंडीत म्हजी आशा जारी जाता पूण म्हजे थंय तसलो एक अत्रेक आसूंक जाय तसलो एक डिजायर म्हणटा हांव तसलो एक तस्ट म्हणटा हांव म्हजे कडेन आसल्या वेळार खंडीत म्हाका तें साध्य जाता म्हणजे तसली एक पातयेन आसल्या वेळार खंडीत म्हाका तें साध्य जाता देखून ह्या जेजू कडेन आमी मागोंक जाय सांगात आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूक पळोवचें मात्र आमी आशोंक नजो जेजूक आपडोंक मात्र न्ही ताचो अणभोग आमी पयलीं करूंक जाय जायते फावटी अणभोग नासतना आमी जेजू विशयांत उलयता म्हजे कडेन हांगासर मायक ना मायक घे म्हूण म्हाका सांगूंक जायना म्हजे कडेन मायक आसल्या मात्र मायक घेया म्हूण तुमकां सांगीत जेजूचो अणभोग म्हजे कडेन नासल्या वेळार हेरांक तो दिवंक म्हाका जायना त्या देखून पयलो हांवें जेजूचो एक अणभोग हांवें जोडचें म्हणलें एक अत्रेक म्हजे ती आसल्या वेळार खंडीत जेजूक म्हाका मेळोवंक साध्य जाता जेजूक म्हाका आपणूंक साध्य जाता जेजूक म्हाका पळोवंक साध्य जाता जेजू कडेन म्हाका उलोवंक साध्य जाता देखून जेजूचो अणभोग म्हज्या जिणेंत म्हाका मेळिल्ल्या वेळार खंडीत हें म्हाका साध्य जाता लुकाच्या 26व्या अध्यायांत 30 आनी 2 वळेंत आमी एक सुमीत घडीत वाचता दोगशीस निराशेन बरयल्ले ताका जेजू म्हणून कळोना जेजू कडेन उलोवून तेताले एम्मावसाच्या घडीत म्हणटा हांव उपरांत जेजूचे उतर आयकले उपरांत जेजू तांचे तोंड पयस केले उपरांत ते चिंतात आमची काळजां आमच्या भितर पेटतली न्ही पळया खल एक आपूबायच उतार म्हाका तें वाचतना हाताचे लोंपर उबे जातली म्हणजे तसलो एक अणभोग तांकां मेळ्ळो जेजू उलयता आसतना जेजू तांचे कडेन उलयता आसतना तसलो अणभोग एक तांकां मेळ्ळो पूण ते सांगूंक भियेले पूण जेजू तांचे तावन नापयस जाले उपरांत ते आपणा इतल्याक म्हणटात ताची उतरां आयकत आसतना ताचे कडेन उलयता आसतना
आमची काळजां पिडतली न्ही तांची काळजां पिडतली काय कित्याक देवाचे उतार देवाच्या तोंडात हांव ती आयकतली पूण तांकां कळीत नातलें मात्र निराशेन भरले दोगू एम्मोसाच्या वाटेर जेरुजालेमांत हांव पाटी ताच्या मायगांवांक ते वचून आसले कित्याक आमी आशिल्ले सोपान जारी जायना आमी आसले एक सोपान जावन उरले आनी आमकां मुखार फुडार ना म्हणून बेजारायन निराशेन पाटी ते आपणाच्या गांवांक एम्मोसाक ते वचून आसले म्हणटा देवाच्या उतार आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक अपरिचिता बरी जेजू तांच्या सांगाता मेळटा जेजू तांकां मैजे विशयांत उलयता प्रावाद्या विशयांत उलयता देवाचे उतार अपूर्वायन सांगता आनी उतार आयकता आसतना तांची काळजां पेटोवन आसले पूण तांकां तें कळीत जावना पूण केदाळे जेजू थंयसर उडो मोडलो गी तांकां जेजू विशयान सडीत कळीत जालें जेजू विशयान कळीत जालें मातणे आपणाचे वाट सोडून पाटी ते जेरुजालेमाक येतात काय आपणाचो गांव सोडून रात म्हणले बरी पळय नासतना पाटी आपणाच्या गांवांक येतात काय आनी थंयसर जेजूची बरी खबर ते परगट करतात आमकां तो मेळ्ळो आमकां तो सोमी मेळ्ळो म्हणले धैर्यान ते प्रसार करतात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एम्मोसाचे ते दोग शिस क्लेयपास तो आनी एकलो दोग जाण आसले निराशन आसले पूण देवाचे उतार आयकलेंच तेंची काळजां पेटरली म्हळ्यार जेजूचो अनुभव तांकां मेळ्ळो पळचात म्हणजे सकत तांकां आयली तसली सकत म्हजेर आयिल्ल्या वेळार त्या जेजूक हेरांक दिवंक म्हाका साध्य जाता देखूनच ते शीस केदळ पर्यंत भिवकुरे जावन आसले धैर्यान हेरांक जेजूची बरी खबर परगट करतात कित्याक आमची काळजां पेटिल्ल्या वेळार घरा वगेत बसोवंक जायना आमची काळजां देवाच्या उतरान भरिल्ल्या वेळार घरा वगेत भितर लिपून रावंक जायना बदलाक ते आमी हेरांक सांगिल्ल्या वेळार मात्र थंयसर देवाचे उतार परगडटा आमचो अनुभव हेरांक वांटूंक आमकां साध्य जाता लुकाच्या 7व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळीत आसलें से गणित आमी आयकता एक पातकी स्त्री जेजूच्या पांयांक पडटा समाजांत तिका बरें स्थान नातलें ती एक पातकी म्हणटा देवाच्या उतार पातकी ती स्त्री जावन आसली आपणाचे उणेपण ती कळीत आसले देखून जेजू सिमोन पेद्रूच्या घरा जेवणाक आयिल्ल्या वेळार थंयसर ती वेता जेजूच्या पांयांक आपणाची तकली दवरून ती रडता दुखां गळयता आपल्या केंसांनी जेजूचे पांय ती पुसता खंय आनी परमळीत तेल जेजूच्या पांयांक ती मागता पातकी जावन आसली पूण जेजूची पातकां बोगसिल्ल्या वेळार सगळीच अणभोगान भरता जेजूच्या मोगाचो अणभोग ती करता आनी थंयसर ती परिवर्तन जाल्ली नव्या रुपांतर जाल्ली एक स्त्री जावन ती परिवर्तन जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एम्मोसाच्या वाटेर आसल्या दोगा शिसांनी जेजूचो अणभोग केलो देखून तांकां हेरांक वांटूंक साध्य जालें हांगासर ती पातकी स्त्री उपरांत आमकां कळटा जेजू पुना जिवन जाल्या उपरांत तीस मगदल्याचे मोरी जेजूक पळयता मातणे हेरांक सगळ्यांक बरी खबर दिता केदाळ आमी जेजूचो अणभव करता केदाळ जेजूच्या मोगाचो अणभव करता तो अणभव घेवन घरा वगेत आमकां बसोवंक जायना बदलाक तो हेरांक आमी वांटून घेता तोड मात्र आमी जेजूची मोगाळ भुरगीं जावंक आमकां साध्य जाता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो एक गात्रेक आमी आसा करुया जेजूच्या मोगाचो एक अणभव आमी करुया प्रत्येक जावन देवाचे उतार वाचल्या वेळार तो अणभव आमकां मेळटा देवाच्या उतराचो ध्यान केल्ल्या वेळार तो अणभव आमकां मेळटा तोच अणभव आमचो करच्याक आमी देवाक स्तुती करया एक गीत गावन ताका आमी अर्गान दिवया ಅಣಸಂಕ 118 सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेसुरायाक मेळोवंक जाय सर्वेस पोराचे घरी राग मोसुरना सर्वेस पोराचे घरी हगे सगळे नाव
सर्वेच पोराचे घरी राग मोसर नाव सर्वेच पोराचे घरी हगे सगळे नाव सर्वेच पोराचे घरी पीडा शिडा नाव सर्वेच पोराचे घरी कत दुःख नाव सर्वेच पोराचे घरी पीडा शिडा नाव सर्वेच पोराचे घरी कत दुःख नाव सर्वेच पोराचे घरी हावे रावूंक जाय मोच्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय जेसू रायाक मेळोंक जाय सर्वेच पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेच पोराचे घरी मोग आसतलो संतोष सर्वेच पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेच पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेच पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेच पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेच पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेच पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेच पोराचे घरी हावे रावूंक जाय मोच्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय जेसू रायाक मेळोंक जाय एकच एक आशा मोची ताका पळोवंक जाय जेसू रायाक मेळोंक जाय जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अध्याय 13व्या तावन 15वें वाक्य आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां देवाचें उतार हें क्रिस्ता भुशण आदल्या हप्त्यांत आमी ह्या संगते विशयंत नियाळ केल्लो इश्टागती विशयंत आमी नियाळ केल्लो आज आराधन करतना पदरापान भोव अर्थभरीत रितीर जेजूक पळोवंक जाय जेजूक थंयसर आपडूंक जाय जेजूक अनुभव करूंक जाय आनी तिनी करूंक बऱ्यांतलो बरो अवकाश केदाळा म्हळ्यार आमी तसो इश्ट जाल्ल्या वेळार केदाळा आमी इश्ट जावंक शकता इश्टाक पळोवंक शकता इश्टाक आपडूंक शकता इश्टाक तेचो अनुभव करूंक शकता आनी त्या देखून जेजून ताणें आमकां इश्ट म्हणचे जाल्यार आमी निसायकी वर्तें भागी आदल्या हप्त्यांत आमी मागण्यांत नियाळ करता आसतना इश्टागतीचे विविध संगती विशयंत आमी नियाळ केलो प्रमुख जावन जिवनांत इश्टागत कित्याक जाय ह्या इश्टागतीचे प्रमुख अंश कसले आमचे खरे इश्ट कोण तेच प्रमाणे आमी नियाळ करूंक आसा इश्टागत उरोवची कशी फुडकी रे इश्ट कोण ते खंयचे इश्टारुपाचे खापाटी आसात असल्या इश्टारुपाच्या खापाट्यां कडेन आमी कशें वेव्हार करीत आनी आमी नियाळ करता आसतना इश्टागतीच्या प्रमुख अंश नियाळ केलो
आदल्या मागण्या जमतेर तस प्रमाणे आमचे खरे इश्ट कोण म्हणल्या विशयंत आमी नियाळ करनासले हांव प्रत्येक तरान आमी 5 संगती आदल्या जमातेर आमी नियाळ केलें तें जावन आसा खरें इश्ट जायत जाल्यार कोणा कडेन आमकां विश्वास आसा आनी आमी तांकां जबाबदारी दिता आनी ते कोण जबाबदारी घेतात ते आमचे खरे इश्ट जावंक साध्य आसा दुसरें आमचे कडेन लक्षिल्ल्यान पातयणेन उलोवचे कोण आसात तसले आमकां खरे इश्ट जावंक साध्य आसा तिसरें आपल्या जिवा बरी आमकां कोण लेखता आपल्याच जिवा बरी तो या तें म्हजो आनी तुजो इश्ट जावंक खरो इश्ट जावंक शकता चवथें आमचे कश्ट येतना धांवन येवन आमकां कोण सहाय्य करूंक तयार आसात ते एका खऱ्या इश्टाचें लक्षण जावन आसा पांचवें आमचे खातीर दुस्मनाची योजना निर्फळ करूंक कोण तयार आसा दुस्मनाच्या कॅम्पाक वचून आमचे खातीर थंयसर सांगाता मेळोन तांची योजना निर्फळ करूंक कोण तयार आसा तसले व्यक्ती आमचे खरे इश्ट जावंक साध्य आसा आज मुखलो अंश हांवान तो नियाळ करतले हांव सवें जावन आसा कोणी तर आमचे वजें ताचें वजें म्हूण घेता तर आमचे कश्ट ताजे कश्ट म्हूण घेता तर तो जावन आसा या तें जावन आसा आमचें खरें इश्ट कीर्तन 35 13वें 14वें वाक्य अशें म्हणटा पूण ते पिडेंत आसले तेन्ना हांव गुणये वस्त्रां न्हेसतलो उपास करून म्हाका दंडवण दितलो आनी म्हज्या काळजांत हांव प्रार्थना करतलो इश्टा वा भावा खातीर लेखवे तशें हांव खंतीन बुडोवन भोंवलो आवय खातीर रुदान करतल्या भशेन हांव दुकान बरोवन सरपडलो असलें जावन आसा कोणी तरी आमच्या जिवनांत असलें व्यक्तित्वाचें आमकां कोणी मेळ्ळें जाल्यार आमी सांगता तो व्यक्ती आमचो खरो इश्ट सातवें संगत आमी उडास दवरी जाय आमचो सदांच मोग करूंक तयार कोण आसा गे म्हणलें थोडे फावटी आमचे मोग करतात सदांच मोग करूंक कश्ट सदांच मोग कोणी करता जाल्यार ते आमचे खरे इश्ट जावन आसात म्हणण्याच्या पुस्तकांत 17वें अध्याय 17वें वाक्य मी पळयता इश्ट तो केन्नाय इश्ट कश्टान भाग घेवच्या खातीर भावाचो जल्म जाता इंग्लीश बायबलांत सारक्या रितीर तें उतार अशें सांगलां ए फ्रेंड लव्स एट ऑल टायम्स and kinsfolk are born to share adversity. A friend loves at all times. आमचे कडेन थोडे फुटे मोगान रावून थोडे फुटे रगान पयस वचून कश्ट येतना जावचे सूख येतना रावचे ते आमचे खरे इश्ट न्ही आमकां इश्टा बरी आमकां थोडे फुटे भोगतात आनी शेले मेले करतना पूण निजायकी ती आमची खरी इश्ट ह्या इश्टीन न्ही खंयच्या वेळारय आमचो इश्ट या इश्टीन तर आमचो सदांच मोग करता जाल्यार तसल्या व्यक्तीक तुवें इश्ट म्हणून या इश्टीन म्हणून तुज्या जिवितांत घेवंक अवकाश आसा आठवें काळजांत भूतबळ दिता जाल्यार तसले व्यक्ती इश्ट जावन आसात या इश्टीन जावन आसात मुस्तुपटी आमकां दूख भोगूंक पुरो तरी पूण खरो इश्ट कितें करता दुखल्यार व्हड नाका आसले विशय सांगता कित्याक म्हळ्यार हो व्यक्ती सोमान जायचंय म्हणून पूण फुडकेर इश्ट कालें करतात म्हळ्यार आमी आमकां ते आसले बरें सांगूंक ते रेडी नात कित्याक म्हळ्यार तांकां आमचे विशयान पडोवन वचना भांडणां घालचे मात्र आमचे विशयान सोड न्हू खरेपणी आमचे विशयान एडवायस करनात आनी तसले व्यक्ती आमकां खरे इश्ट जावंक जायनात म्हणण्याच्या पुस्तकांत 27वें अध्याय 6वें वाक्य अशें म्हणटा इश्टान केल्ले घाई बऱ्या इराद्यान केल्ले पूण दुस्मनाचे उमे खापाटान भरलेले कितें स्पश्ट तरान सांगता पळया दुस्मनाचे उमे खापाटान भरलेले जुदासान जेजूक पटलून किस दिलो
पूण तो कापटान भरून विक्रीत केल्लो. पूण जर तर मुजोन तुजो खरो इश्ट जाल्यार आमी सुकोवन पडलेल्या वेळार आमकां दुखल्यार वडना आमच्या बऱ्याक येवन सांगता जाल्यार तो जावन आसा मोगाच्यानो खरो इश्ट. बेश्टें तरी सगळो वेळ आमकां ओगळसून तो बुडल्यार आमकां ओगळसून बुडोवन मरता बसलें ओगळसून मागीर बुडल्या उपरांत संतोश होवंसो तो आमकां खरो इश्ट जावंक साध्य ना. तस प्रमाणे यस अध्याय 17 वाक्य सांगता जशें लोंकडाक धार लायता तशें एक मनीस अनेकल्याच्या गुणाक धार लायता. म्हळ्यार कशें आमी एक कोयते पाजूंक या लोंकाड पाजूंक अनेक त्या लोंकडाचें ते कांय यूज करना ते पाजता वंगे तशेंच खरो इश्ट म्हज्यान तुजें जिवीत पाजून बऱ्या तरान शार्प जायशें करता. आनी तसलो इश्ट म्हाका तुका टिका करचो बऱ्या विशयंत बेश्टें तरेन बऱ्या विशयंत हांवें तुवें सोमान जायचें म्हणून म्हाका तुका टिका करून सोमान करूंक हाडटा जाल्यार आमकां चलची रीत आमची सोमान जाता जाल्यार तो बरो इश्ट. मुस्तुपटी आमी पळयता कांय बरें वस्तू दिसना जाल्यार भारी सुबीत दिसता ह्या म्हणटात. खाल्याक म्हणजे बेश्टें म्हणना घालचो निज इश्ट सांगता हें तुका वंबाना साहेबा चिकित्सा तुवें दुसऱ्यांगेले येत आसलें म्हणून. हें ल्हानशें उदाहरण. जिवनांत मस्त संगती आसात मोगाच्यानो काळजा थावन उलयता जाल्यार कोणी व्यक्ती तो जावन आसा एक खरो म्हजो आनी तुजो इश्ट जावंक शकता. 9वें संगत स्वतंत्रेन ताज्या घरा आमी त्या घराच्या व्यक्तीक गेल्यार थंयसर स्वतंत्र स्वंत कुशीन आपणाचेंत घर म्हणल्या बरी आपणाचेंत म्हणल्या बरी आमी खातां जेवता जाल्यार थंयसर खऱ्या इश्टेपण आसा. म्हळ्यार खंय म्हाका खावचेणे बघता जाल्यार तें खऱ्या इश्टाचें जायना. खंयच्या घरा तुका खंयच्या वखदाक या खंयसर त्या ऑफिसान जावंक पुरो घरा जावंक पुरो अनेक कडेन जावंक पुरो एक आमचेंत म्हणल्या बरें बघून आमकां जर तर खावंक जेवंक या आमकां सांगतपणान रावोंक जाता जाल्यार तसले व्यक्ती जावन आसात खरे इश्ट. त्या देखून जेजू त्या कोणाक पुरा सुंकाकारांच्या जेवणाक येता आसतना ताका टिका करताले तो तांचो इश्ट म्हणून. कित्याक सामातेवचे आमी शुभवार्तेंत पळयता 11 वाक्य मनशा पुतायला खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटाऱ्यांनी पिवणो सुंकागाऱ्याचो आनी पातक्याचो इश्ट म्हणटा. पळया थंयसर स्वंत म्हळ्यार एका फ्री जावन खाता जेवताल्यार खालें म्हणटात तें एक इश्टागतीचें लक्षण जावन आसा. 10वें आमच्या यशस्वी विशयन कोणी संतोष पावता की आमकां सक्सेस मेळटाना खऱ्या काळजान संतोष पावता की तो आमचो इश्ट जाता. मुसतना मोसोर मुखार भारी बरें कंग्रॅच्युलेशन पुरा म्हणटात. फाटल्यान पोटा वचो ताका कशें तशें जालें गी म्हणून कांय नातलें हात इट्टो कसो ग्रेस जालो कोणाचें गी खालें गी ताणें केलां खालें तो तस्सो तें अशें तशें ताका कशें जावचें ताणें खालें म्हणून किस्मत केल्या त्या देखून ताका व्हडलो पोस्ट मेळटा. ताणें खालें मंगा करचें त्या खातीर ताका व्हडलो पोस्ट मेळटा. म्हळ्यार मुखार बरें उलोवन फाटल्यान मोसराळे आसतात. पूण निजमसो इश्ट जाल्यार आमी उंचल्या पावंडाक आमकां यशस्वी मेळटना तांकां भारी आमच्या विशयान खुशी जाता. तसले व्यक्ती आमचे खरे इश्ट जावन आसात. सांजगांवच्या पुस्तकान हांवें पळयता 3 अध्याय 29 वाक्य म्हणटा जाची व्हंकल तो व्हरेत पूण सरशीन आसा तो धेडो व्हरेत असो थाळो आयकून वर्तो संतोष भोगता असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. सांजगांव म्हणटा असलो संतोष म्हजो जावन आसा. म्हळ्यार खऱ्या काळजान म्हाका संतोष भोगता म्हणटा. त्या देखून आमकां यशस्वी खंयसर मेळटाना खऱ्या काळजान संतोष पावचे व्यक्ती आमचो खरो इश्ट जावंक शकता. 11वें आमची हितासक्त राखता. म्हळ्यार आमचे विरोध तो वचना आमचे विरोध तो वचना म्हाका आमचे हितासक्त कितें आसा इज ट्रायिंग टू प्रोटेक्ट अवर इंट्रस्ट. सांजगांवच्या 19 अध्यायांत 12वें वाक्यान आमी पळयता हे घडयेत न्हू ताका सोडसो म्हणून पिलात उपाव सोदतलो पूण जुदेव
उपराटे बॉब मारीत आसले हाका तूं सुटशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता हांगा थंयसर पिला टेन्शनाक सुरू जाता चक्रवर्तीचो इश्ट जावन रावूंक ह्या पिलाताक जाय त्या देखून पिलात काले म्हणटा म्हाकाचेर सूख बघा कांय दिसना तरी पूण चक्रवर्तीची हितासक्त राखोंक जाय चक्रवर्तीची हितासक्त राखचे जाल्यार ह्या मनशाक बली दिवंक हांवें वचपा जाय ह्या मनशाक बली दिवंक वचपा जाय म्हळ्यार खंयसर एक हितासक्त राखच्या व्यक्तीक आमी ताका खरो इश्ट म्हणटा जर तर त्या आमची हितासक्त एक व्यक्ती आमकां राखोंक तयार ना जाल्यार तो मुसळान तुजो खरो इश्ट न्ही तो दुस्मानाच्या संगी येता तांकां तांच्या सांगाता रावता तसलो मुसळान तुजो खरो इश्ट जावंक साकना केदाळे म्हणून तुमी उडास दवरा थोडे फावटी म्हणटात ना हांव फ्रेंडली तशें गेलें तशें कांय ना तांचे कडेन कांय ना तुजे कडेन उलयता तांचे कडेन उलयता बेश्टें उलोवचें मात्र निसायक तशें ना खंयी आमचे कडेन नाटकां करनासतात आमचे हितासक्त ते रावनान पटल्यान आमकां दुरसातात शिरकोन पडल्या म्हणटात ते आमी बेश्टाच्या तोंडान काले घेवन जेवण काडलें म्हणटात तशें पुरा सांगतात त्या देखून आमचे हितासक्त कोण पळयता तो व्यक्ती आमचो इश्ट जावंक शकता 12वें आमच्या दुस्मानाचो तो इश्ट जायना आमचे हितासक्त राखता मात्र न्ही आमच्या दुस्मानाचो इश्ट तो जायना सांत जाकोबाच्या 4थ्या अध्यायान 4थें वाक्य अशें म्हणटा अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागती करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणान काय ह्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता म्हळ्यार खंयसरगी आमचो इश्ट जावन असो व्यक्ती दुस्मानाचो इश्ट जावंक साध्य ना दुस्मानाचो इश्ट म्हजो इश्ट जाल्यार तो म्हजो खरो इश्ट न्ही तें उडास दवरसाय थोडे हांगा समाजांत तांकां भारी आमी वळखता तो भारी बरो मनीस सायबा तांचे कडेन बरें क्लोज आसलो हांचे कडेन बरें क्लोज आसलो जायत तो बरो समाजाच्या दृश्टीन पूण म्हजो आनी तुजो इश्ट जावंक मात तो फिट्ट न्ही म्हजो इश्ट जाल्यार म्हज्या दुस्मानाचो इश्ट जावंक नजो म्हजो दुस्मानाचो इश्ट जाल्यार म्हजो इश्ट जावंक साध्य ना त्या देखून हें आमी मतीन दवरचें 13वें तांच्या संतोशांत आमकां भागीदार करतात जर तर तांचे थंय कांय जावन आसा तांकां कांय खुशयेचें जाता ये आमी संतोश करया आमी संतोश पावया म्हूण आमकां भागीदार करतात सांत लुकाच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयता 15व्या अध्यायान 6व्या आनी 9व्या वाक्य अशें म्हणटा तो मेळटच संतोशान ताका आपल्या कांदार घालून तो घरा हाडटा आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोश पावा कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो 9वें वाक्य म्हणटा ते मेळटच आपल्या इश्टिणीक आनी शेजारणीक आपोवन ती म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष पावा कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां म्हळ्यार कितेंगी जिवनांत जावन ताच्या जिवनांत कांय ताका संतोष भरीत घडीत मेळटना म्हाका तुका आपोवन सांगात जाल्यार हाळे हांव संतोशान आसा आमी सांगाता मेळून एन्जॉय करया सांगाता मेळून संतोष पावया असलो व्यक्ती म्हजो आनी तुजो खरो इश्ट जावंक शकता 14वें आमचें चिंताप केदाळा एकच जाता तेन्ना इश्टाक आदोप जाता केदाळा आमचें चिंताप एकच जाता तेन्ना आमचे खरे इश्ट जातात आमी पळयता पळयत पुस्तकांत सांत लुकाच्या 23 अध्यायान 11वें आनी 12वें वाक्य अशें म्हणटा शेकी हेरोदीन आपल्या शिपायां सगळे मेळोवन ताजी केळकुळां केलीं आनी अपमान करचे खातीर ताका धवो दोगलो न्हेसोवन ताका पिलाता तशी फाटीं धाडलो थवळ पर्यंत एकामेका दुस्मान म्हूण आसले पिलात आनी हेरोद त्या दिसा जावन इश्ट जाले ताजोय उद्देश जेजूक सोडूंक मोन ना पिलाताकी सोडूंक नाका हांकां दोगांयकी मोन एकच पिलात हेरोदा कडेन धाडटा हेरोद पिलाता कडेन धाडटा त्या दळ मातसो दुस्मान जालें त्या दळांचें मायंडसेट मोदीचें चिंताप एकच जालें गे तवळ थंयसर ते इश्ट जातात जिवनांत केदाळे आमचें चिंताप जर तर दोगांय एकच रितीन आमी चिंताव जाल्यार तेन्ना थंयसर खरी इश्टागत उपजोवंक थंयसर शकता म्हणण्याच्या पुस्तकांत 18 अध्याय 24वें वाक्य म्हणटा
थोडे इश्ट नासाची वाट दाखयतात पूण दुसरे थोडे एका भावप्रास लक्षिले आमकां निजायकी खरें इश्ट जावन आसचे व्यक्ती मोगाचे न्हू खेदाळय आमचे सांगाता आमकां सदांच माया मोगान रावून आमकां सांगतपणान घेवन आमकां ते व्हरचेच आसले आनी असले मनीस म्हज्यान तुज्या जिवितांत एक खरे इश्ट जावंक शकतात. सवाल मुस्तुपटी मखान तुका इश्ट असतात खरे इश्ट असतात ना म्हणून ना थोड्यांक देवाचे एक भाग बरे इश्ट असतात पूण ते इश्टाक सांबाळूंक आमच्या कारणान जायना. इश्ट देवाच्या कृपेन थोडे फावटी बरे इश्ट मेळटात बरें एक इश्टीन जिवांत मेळटा पूण ती इश्टाक आतां सांबाळून दवरूंक जायना. मुस्तू जाणांक सवाल म्हाका इतके फ्रेंड कित्याक लागना लागलें कित्याक म्हजे फ्रेंड्स तुटता म्हणलें मुस्तू जाणांक हें सवाल आसा. पळयत पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार लक्षलो संबंध तुवें कंटिन्यू करीचे जाल्यार तुजे संबंध कंटिन्यू करीचे जाल्यार कितें करीचें हे चवथी विशय हांव तो इश्टागती विशयांत हांव तो नियाळ करना आसा. पयल्यान पयलें लक्षलो संबंध आमकां दवरूंक सका जाय. प्रत्यक्ष वा परोक्ष रितीर आमी लक्षलो संबंध केदाळे दवरूंक शकता जाल्यार तो संबंध सदांच बळटा. हांव म्हणटा कुडींत मात्र न्ही थोडे फावटी कुडींत सांगाता आमी उलोवंक मेळटा पूण थोडे फावटी कुडींत दैवीक तरान सांगाता जायना तरी मानसीक रितीर आमी सांगातपणान आसा जाल्यार थवळ ती इश्टागत रावतात. त्या देखून थोडे फावटी लागीं आसनात पयस मनशां आसतात तरी पूण तांची इश्टागत ती कंटिन्यू जाता आनी त्या देखून ती इश्टागत ती उरोवंक शकता. दुसरें आमच्या जिवितांत उडास दवरूंक जाय जर तर म्हजो इश्ट म्हजे सांगाता रावचे जाल्यार ताका हांवें अनुकूल करी जाय म्हळ्यार ताका एकोमोडेट करी जाय. आमची इश्टागतींत हांवें बरेपण सोदूंक जाय. आमचे विशयी चिंतचें स्वार्थान चिंतचें तातूंत इश्टागत रावना. मुस्तुपटी इश्टागत कित्याक रावना म्हळ्यार आमकां इश्टा बरी करता आमी पूण अनेकल्याच्या मनशाक ताका स्पंदन करच्यांत आमी बारी फाटी. पयत पुस्तकांत पळयता आमी फिलीप घरांक बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायान 4वें वाक्य तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात बगार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा. मुस्तुपटी स्वार्थ म्हाका कांय प्रेजन मेळटा जाल्यार ताजे कडेन बरें तरान उलोवचें. म्हाका प्रेजन मेळना जाल्यार ताका थंयच सोडचें तो मागीर म्हजे वटू येवंक येना या ते म्हजे वटू येवंक येना कित्याक ताच्या फायद्या विशीं हांवें चिंतूंक वचूना. इश्टागत हांवें सांबाळून उरयचें जाल्यार म्हज्या इश्टाची इश्टिणेचें ताच्या कितें आदाय आसा ताका कितें बरेंपण आसा त्या विशयांत हांवें पळोवंक जाय ताजें अनुकूलपण पळोवंक जाय. तिसरें इश्टांतय आमी उदारपणी आसूंक जाय जनरस जावन आसा जाय म्हळ्यार पयशांनी मात्र न्ही आमच्या उलोवण्यांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या वस्तूंनी जावं करो ते व्यक्ती हुशार आसा आनी सायबा तूं भारी हुशार आसा थोडांत एक उलय ताका खुशी जाता म्हजे हुशार गाय आनी एक रेकॉग्नायज केल्या. म्हजे कडेन घालीनशी एक ल्हान वस्त आसा ताणें एक कुडको तांकां दिलें. थोडे फावटी आमी पळयता रांदय जाल्लें एका घरा आनेका व्हरून दितात ल्हानशे विशय कांय व्हडलें ताका मोल ना तरी पूण ते संगती वांटतना पयशे जावंक पुरो वस्तू जावंक पुरो या उतरांनी जावंक पुरो आमी एकामेका वांटतना थंयसर तो बांद घट उरोवंक शकता. आमी पळयता सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत मोठ्ठें अध्याय 26वें वाक्य अशें म्हणटा दावीद जिकलाकाक आयलो तेन्ना ताणें लुटींतलो वांटो आपल्या इश्टांक जुदाच्या मलगड्यांक धाडून दिलो म्हणून सर्वेस्पराच्या दुस्मानाच्या लुटींतली तुमकांय एक काणीक तुमकांय एक वांटो धरा म्हजे कडेन मेळना इश्टानो तुमकां एक वांटो थोके धाडे तुका विसरना कित्याक कित्याक ताका खाले म्हण ताका इश्टागतीक ताणें दिवन आसा आनी हें भोगतना इश्टागत खुशी जाता आनी ते आमच्या सांगाता रावतात. सो ते विचार आमी उडास दवरूंक जाय. मुस्तुपुटी इश्टागत कंटिन्यू जायना कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय
संवेदनशीलपण ना म्हळ्यार आमचे ते सेन्सिटिवनेस ना. इश्ट कोणाक आमी इश्ट म्हणटा तो भावोन आसा जाल्यार खालें सायबा भावलाई खालें जालें कितें करीचें आमकां तें बघना आमी आमचे त्या संवसारांत बडा 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 उलोवन आसता. ताका बघता हांव इतलें बेजारान आसा एक सोब दो मनीस विचारना ओकोलो मनीस म्हणटा. केदाळा तुजें तूं सेन्सिटीव जावन आसा तुका पळोवचे दोळे आसात आयकोवचे कान आसा बोगणांचें काळीज आसा थवळ तुजे सांगात इश्ट रावता. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 40 अध्याय 6 आनी 7 वाक्य अशें म्हणटा सकाळीं सुजे तांचे लागीं येताना ते कनिश्ट दिसतले तेन्ना आपणा सवे आपल्या देनयेच्या घरा बुंदेंत आशिल्ल्या फाराव्याच्या कारभाऱ्यांक ताणें विचारलें तुमी आज कित्याक इतले कंतिश्ट दिसतात. म्हाका आनी तुका इश्ट इश्टीण म्हणटा आसतना भोगता की आनेकल्याचें तोंड म्हण आज कित्याक तूं खंदीन आसाय आज कालें जालें तुका तुज्या घरा कालें जालें. आमकां दोळे आसले रे कुड्डे आसा जाल्यार खान आसूं न्ही आमकां थोड्यांनी सांगलां ताका हुशार ना म्हण जाल्यार आमकां ताका फोन कर इसारचें आमकां टायम ना या फोन करून आमी ताका इसारना. आमचे कडेन ताका कश्ट आसा म्हणटा जाल्यार आमचें काळीज स्पंदन करना बोगणांचें काळीज ना तर म्हाका तुका इश्टागात रावना. तो मनीस मुजे तावन आनी तुजे तावन पयस जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून उडास दवरूंक जाय. आमकां सहानुभुती म्हणटा एम्पथी म्हणटा हेरांचें बोगणां समजून तांची भावना समजून तांकां जर तर आमकां स्पंदन करूंक जायना जाल्यार इश्टागात रावना. 5वें नितळ काळीज आसूंक जाय. मुस्तुपुटी आमी खपाटपणान उलयल्ल्या गुडले तो मनीस म्हजे कडेन इश्टागतीन आसा म्हूण चिंतचे आमी पूण केदाळा त्या मनशाक कळटा तो तुजे तावन पयस येता. पयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्यांच्या पुस्तकान 22 अध्याय 11 वाक्य म्हणटा जो काळजाचे नितळाय असो मोग करता तो आपल्या मधुर उतरांद्वारे रायाक आपलो इश्ट करून घेता. राय खंय वो एक सामान्य व्यक्ती खंय वो सामान्य व्यक्ती जाल्यार रायाक समेत इश्ट खंयच्यान नितळ काळीज मधुर उतरां. मुस्तुपुटी आमकां नितळ काळीज आसना स्वार्थपणी आमचें तें आसता. स्वार्थपणी या खापाटपणो या अप्रामाणीकपण आसा जाल्यार आमचें थंय जायना. तें फ्रेंडशीप दवरून काडूंक जायना. दुगून इल्लो तें आशेत मागीर तें मोडून वता. कंटिन्युअस एक बरी फ्रेंड तुका तुवें दवरून काडणेचें जाल्यार नितळ काळीज त्या मनशा थंय तुजें आसूंक जाय. प्रामाणीक तरेन ताचो मोग करूंक जाय आनी खऱ्या काळजान तुवें आसूंक जाय. तेच प्रमाणे सोवी संघ जावन आसा मधुर उतरां थोड्या फावटी गुर्र करून उलयल्यार घर्र करून खंयचें चलना. त्या देखून मुस्तुपुटी गोबायलां ती जाल्यार इश्ट एका इश्ट इश्टीने बरी मुस्तुपुटी संबंध मोडटात कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन मधुर उतरां म्हणलें नात. थोडे फावटी मधुर उतरां थोडे गुर्र घर्र गेल्यार ते पयस रावतात. मागीर मुखार बरें उलयतात. सगळ्यांक जे देखीक बऱ्यान आसतात गोबायलां मोगान जावंक पुरो फ्रेंड्स मोगान आसतात जावंक पुरो म्हळ्यार तांकां उपाय ना. पूण फ्रेंड्स कालें करतात ओ सोगी सायबा हाचे कडेन मधुरपण ना म्हणल्यार कुडले पयस सरतात. रिलेशनशीप संबंध तुमकां कंटिन्यू करूंक जाय. तुमची उतरां मधुर जावन आसा जाय ताका आयकूंक खुशी जावन आसल्यार ताका जाता. मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू. ही 8वी संगत खुशाल करचें व्यक्तित्व तुजें तें आसाचें आनी एकल्याक तुज्या इश्टाक एक ताजें तुजें व्यक्तित्व पळयतना एक खुशाली व्यक्तित्व जाय. आमकां कितें भोगता म्हळ्यार इश्टाच्या जिवनांत सकारात्मक बदलावण हाडचे खातीर हांवें तुवें कितें केलां म्हणलें सवाल. त्या वेळार तुजो इश्ट तुका सुकोवन वचना. उडास दवरा तुज्या जिवनांत तुजो इश्ट तुजें तें आसाचें जाल्यार त्या व्यक्तीच्या जिवनांत तुवें सकारात्मक बदलावण ए पॉझिटीव डिफरन्स तुवें हाडणें जाय. जर तर ती तुका हाडूंक जायना जाल्यार कश्ट. आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यांत 6 अध्याय 13 वाक्य म्हणटा पेद्रू आनी जुवांव शिकप नातले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन निती सभे संदे विजमीज जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हणून तांकां स्पश्ट जालें. जेजूचे सांगाती त्या देखून ह्या सिसांत इतले बदलावण पॉझिटीव एफर्मेशन थंयसर बदलावण आयली.
त्या गतीर तांकां कळ्ळें ओ ह्या व्यक्तीद्वरी हांगासर एक बदलावण जाल्या. आतां म्हज्या आनी तुज्या इश्टीन आसा तांकां आमी कितें केलां, तांच्या जिवनांत हांवें तुवें कसली परिवर्तन हाडूंक शकलें हांव, कसलें तांच्या जिवनांत म्हज्या आनी तुज्या इश्टागती दवरी तांकां बरेंपण तांचें थंय सडलां. कितें थंय सडलां, जर तर आमी सडयलां जाल्यार तो व्यक्ती म्हाका तुका सोडून वचना. इश्टागत आमची बळवता. हांवें 6व्या 8व्याक डायरेक्ट गेलो, एक मदें एक सुकलें 7वें. थंयसर आमी पळयता आमच्या तोंडान फाड उतरां येवंक नजो. मुस्तुबुटी फाड उतरां उलयल्ले वरवीं आमचे तावन इश्टागत फाड जाता. एफेसकारांक बरयल्ल्या 4 अध्याय 29 वाक्य म्हणटा फाड उतार तुमच्या तोंडांत भायर सरतना जावं, उपकाराक भायर सरना जावं, उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. त्या देखून मोगाचें न्हू, फाड आमच्या इश्टा विशयी आमी उलयलें जाल्यार, फाड आमच्या न्हवऱ्या विशयी उलयलें जाल्यार, फाड आमच्या बायले विशयी उलयलें जाल्यार तांकां कानांत पडटाना तुजे तावन ते पयस सरतात, तुजे तावन ते पयस सरतात. त्या देखून आमकां संबंद बरो दवरचे जाल्यार आमी आमच्या इश्टा विशयी इश्टिणी विशयी केदींच फाड उतरां उलोवंक नसो. बरें उलय जंय थंयसर बरेंपण थंयसर कंटिन्यू जाता. हेरां विशयंत खोबरो हांव सांगता तें 9वें विचार. हेरां विशयी खोबरो आनी आमच्याच इश्टा विशयी खोबरो ह्या वद्द वरंट आमी करता. त्या दाळा इश्ट आमचे तावन पयस वेतात. उडास दवरूंक जाय. आमी सदांच आमच्या इश्टा विशयी आमी बरें उलोवन बरें करूंक आमकां सदांच पळय जाय. बण्ण्याच्या पुस्तकान 16व्या अध्याय 28 वाक्य म्हणटा खोटो मनीस झगडे उपजायता, खोबरो करता वा तो इश्टांचो वेगळाचार करता. त्या देखून आमचे थंय जर तर स्ट्रायफ झगडे आमी करना, आमी खोबरो करना, आमी बरेंच उलयता, ती इश्टागत उरोवंक शकता. मुस्तुबुटी बरें उलयता, कितें गूट आमकां कळी जाता, आनी कडेन कोणाक सांगना म्हण ताका सांगता, ती ताज्या कानाक पडटा. मागीर कळ्ळें सांगलें ताजे उपरांत म्हणटा म्हाका त्या मनशान घात केलो म्हणून संबंद बिगडटा, आमचे तावन ते पयस येतात, मागीर तो संबंद उरोवंक कश्ट जाता. त्याच प्रमाणे म्हणण्याच्या 17व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा अपराध दमता तो इश्टागत जोडता, पूण ते विशीं खोबरो करता तो इश्टा मदें वेगळाचार करता. मुस्तुबुटी आमी पळयता कांय आमी फ्रेंड्स आसता, उलयता सडवण जाता, ह्या कालेंगी जाता, ताजो अपराध आमी घट्ट धरसो मात्र न्ही, तो अपराध धरल्या उपरांत लो आनी सांगता तो कालें साबा तशें बरो म्हणून. जर तर इश्टागत तुका सांबाळूंक जाय, अपराध थंयसर धांपून उरूंक तुवें पळयसय. अपराध कांय ल्हान सडवण सुखी करता, इश्टागतीचें सुखी करता, ते खोबरो करचें सोडून धांपून व्हरून आमी ते इश्टागत सांबाळूंक प्रयत्न करीत. 10वें आनी भोव प्रमुख मोगाचें न्हू बोगसाणें. जर तर इश्टागतींत बोगसाणें ना, तें संबंद दवरूंक जायना. आमचे दांत आसात, जीब आसा, कितले बुटी आमच्या दांतांनी जीब सबल्या, हर एकल्याने सबल्या, हांवें सबल्या खंडीत, हर एकल्याने सबल्या, तरी पूण दांत आनी जीब विंगडना, तीन आसल्या कडेन तसात. कित्याक संबंद तो तसोच उरला. आमी जर तर संबंद उरयचे जाल्यार थंयसर बोगसाणें दिसय आनी सांगातपणान आमी कंटिन्यू करीसय. त्या देखून आमचे बाबा म्हणटाना आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमूक शिताव खाल्याक म्हणचें आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां सखत आमी मागता. हें आमकां गरजेचें. देवान आमचो संबंद एक बरो दवरचो जाल्यार देवाची कृपा मोगाचें न्हू मस्त गरजेची, आनी त्या खातीर आमी प्रयत्न करीत. देवा कडेन मागोवंक जाय पवित्र आत्मो आमचे थंय देवों दी, तो सखत आमकां बोगसाणें दिवंक, संबंद दवरूंक आमकां कृपा दी, आमचे थंय बरो संबंद आनीकी रितीर चड वाडोवन दी, अशें आमी सदांच मोगाच्यान मागोवंक जाय. त्या देखून उडास दवरया. आयच्या त्या वचपांत आमी उडास करता आसतना जेजू म्हाका तुका इश्ट म्हणटा जाल्यार हांव तूं इश्टागती जेजूची 2 काणूंक हांवें आतां सांगिल्लें इन 10 अंश हांव तूं मांडूंक तयार आसा गी. जेजू विशयंत बरें, जेजू विशयी बरें सांगता गी, जेजू विशयी लक्षिलान आमी संबंद दवरता गी, ताका प्रामाणीक तरान आसा गी आमी.
आमी इश्ट म्हणून सांगूंक सुलाभ जेजू पूण इश्टागत मेंटेन हांव तूं करता म्हणलें सवाल तस प्रमाणे लौकीक तरेन म्हाका तुका इश्ट आसात हे इश्टागत हांव तूं सांबाळून व्हरता म्हणलें सवाल जर तर हे तत्व आमी पाळिना मोगाचें न्हू तदना इश्टागत दवरूंक कशें जाता त्या देखून आयच्या दिसा देवा लागीं मागया सुमयान जेजू तुवें आमचो इश्ट म्हळें तें आमचें व्हडलें भाग तुका पळोवंक आपडोवंक आनी भोगूंक आमकां करपा दी तुजे खातीर इश्टागत आमकां कंटिन्यू करूंक आमकां करपा दी तुजो इश्टाचो अनुभव जावंक आमकां करपा दी म्हणून देवा लागीं मागया आमची इश्टागत मोगाचें न्हू चड आनी चड दिसान दीस वाडत वचूं दी आनकी चड घट जावं दी आनी ह्या मुखांतर हर एकल्याचें जिवन बऱ्याक पडूं दी आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our life. Let us surrender all that we are, our character, and everything that we feel at this moment. Let us surrender it to the mighty Lord. Let us look at the blessed sacrament and see Jesus, our beloved friend in the blessed sacrament. Let us surrender all our intentions that we are carrying unto the Lord. Let us surrender every kind of worry, every kind of distraction, every kind of trouble that is in our heart. At the same time, let us pray for a special grace from the Lord to become a good friend and to love our neighbor as we are loved by the Lord, to follow the second commandment of Jesus. Right now, as we look at the Blessed Sacrament, let us also pray for all the people who are sick. Let us also pray for our society. Let us also pray for our leaders and all the things that are happening in the society, either good or bad. Let us bring everything unto the feet of Jesus. May the mighty grace and the power of the Lord touch each person mightily. May the power of the Lord change and transform every person around us. May the Lord give good wisdom to our leaders. May the Lord give good understanding and wisdom to all the children to grow in the wisdom of Christ. As we are before the Lord, let us also ask special graces, grace to receive financial blessings, grace to receive spiritual blessings, to understand the word more, to meditate on the word more, to receive his gifts and fruits, to receive the divine understandings and revelations and have encounter with the Lord, to grow deeper in the spiritual realm. Let us also surrender our body. Let us pray for all kinds of healings that is required. Right now, let us look at the good friend Jesus and let us pray right now that our body be transformed. Let our mind be transformed. Let our heart be transformed. Let everything in us be transformed as we are looking at Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. 69 page number. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ hallelujah, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ, ಯೇಸುವನಂಬಿರಿ, ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ, ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು. ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಬರಿಯಂ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Mighty Lord, we surrender all our problems in our lives. Every problem that is being a fortress around us, as we come before you and praise you, let every fortress fall like the fortress of Jericho. Lord, as we are coming closer in your presence, may the presence of God, may the glory of God enter our lives. May the presence of God transform everything in us, like how the disciples were before the coming of the Holy Spirit and after. Right now, let the presence of God enter our lives, transform everything in us. Let everything in us start praising and worshipping the Lord. Everything around us worship the Lord. Lord, as we surrender how Jehoshaphat praised and believed in you in 2 Chronicles 20, when he praised and went forward for the battle was fought by the Lord and he sent angels and gave him victory. Lord, as we are praising and worshipping you right now, let every battle that is beyond us, let every battle that we cannot see, let every attack that is beyond us right now may be destroyed, broken by the praises of your people. Lord, as we are before you, before the blessed sacrament, praying before you right now, let the situations all around the world, wherever it is, be transformed and changed. Hallelujah, 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 जेजू आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. जेजून आमचो मोग केलो देखून तो आमचो इश्ट जालो. इश्ट आमचो खरो मोग करता. खंयच्याय परिस्थितींत तो आमकां सांडिना. त्या खऱ्या मेस्त्रेची वळख आमी धरया. ताका पळयोंक, ताका आपलोवंक, ताचो अणभव करूंक जायची इश्टागत तो आमकां दिवं. ताच्या बेसांवाक आमी आयती रावया. Itia boda sakramenta sestang naman koruya purvina rupa botla novyoriti adarya sonmon vecha askatvismya बावटाचे बोल दिव्या
जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जाऊ पोत्री महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावता आमेन. प्रार्थोया. ये देवाबीची सक्रामेता काल तुझ्या कष्ट सवगड्यास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना.